बापा तुझी खुशी जाव, बापा तुझी खुशी जाव, बापा तुझी खुशी जाव, बापा तुझी खुशी जाव. मुझी नाही बापा, मुझी नाही बापा, तुझी खुशी सदा जाव. मुझी नाही बापा, मुझी नाही बापा, तुझी खुशी सदा जाव. मरणाचे ते फार्मा तुझेर वाजता असताना, तांब्याक बांधून सोम्या जेरबान माता असताना, कुर्ती बेसा जाऊ आंते शीर शिरताना, बापा खुशे खाजा दुखती सोसता असताना. बापा तुझी खुशी जा, बापा तुझी खुशी जा, बापा तुझी खुशी जा, बापा तुझी खुशी जा. मुझी नाही बापा, मुझी नाही बापा, तुझी खुशी सदा जा. मोगाळा जेजू, तुझ्या कुर्सा मरणाची वाट तूं चलताना आमच्या आनी प्रत्येक जावन म्हज्या पातकांचे व्हड वजें घेवन तूं चल्लोय. म्हज्या पातकाक लागून तुजे कश्ट वाडले. ह्या तुज्या कश्टांचेर नियाळ करतना पातक म्हज्या जिवितांतलें पयस काडूंक, पातकाच्या ताळण्याचेर हांवें सदांच झुजोंक, ह्या नियाळांत हांवें निचेळ घेवंक आनी म्हज्या फुडल्या जिवितांत पातक पयस करच्याक हांवें फुडें पावलां काडूंक म्हाका तुजो आदार दी. पयलेंच ते साव जेजूचेर मरणाचे फर्माण वाचतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. पिलातान जेजूचेर मरणाचे फर्माण वाचलें. जेजू गुन्यांवकार म्हणून न्हय, बगार लोक आपणाचेर आड वसत आनी आपणाक कितेंय वायट घडत म्हणून तो भियेलो. देखून लोकांनी आपणाक बरो म्हूण लेखी जाय, बरो म्हणा जाय म्हणून ताका जाय आसलें. मोगाळा जेजू, म्हाकाय जायते फावटी हेरांनी म्हजे विशीं बरें उलय जाय आनी म्हजे विशीं बरेंच चिंती जाय म्हणलें म्हाका भोगता. हेरांक आड गेल्यार आपूण तांचे तावन पयस जायन सत कितें तें हांव जाणा जावनी लोकांक भियोवन सत उलोवंक हांव फाटीं सरतां. जायते फावटी चिल्लार कारणा खातीर सयत हांवें पटी मारल्यात. ह्या सगळ्या पातकांचें बक्षाणें मागून हांव म्हणटां, सोम्या काकुळत आमची कर, काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचे घाय म्हज्या काळजांत, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच ते साव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू, आयच्या समाजांत जायतें वायट आसा. सबार दादले, स्त्रियो आनी भुरगीं सयत जायते फावटी जायतें सोंसून आसात. पयस वच जाय म्हणून ना, आमच्याच वाड्यांत वा गांवांत शिकपी अशिकप्यां वयर जुलूम चलयतात. वडिलां भुरग्यांक सतयतात. सुनेक आनी सासू माय सुमा पडना. घोव बायलां मदें सोड दवरना. ग्रेस्त दुबळ्यांक सतयतात.
आनी वैयक्तीक सावन हांवेंय ह्याच रितीन कितल्याशा भाव भयणीक सतयला वायट केला जेन्ना हांव म्हज्या भाव भयणीक वायट करता तेन्ना हांव तुकाच वायट करता म्हणून म्हज्या मोतींत खंयचय सोम्या काकुळटामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे तिसरें स्तेसांव जेजू पयले फावटी खुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली सोडयलाय सगळो संवसार जेजू तूं पडलय पूण परत तूं उठोवन तुजें कुरीस घेवन फुडें सरलोय तुज्या कश्टांच्या ह्या निमाण्या वेळार सयत तुवें तुजो वेळ विबाडोंक नाय हांव जाल्यार पडल्या कडेन आळसायेन म्हजो वेळ विबाड करता आड चिंतना हाडून वायट आनी गरजेक पडनातलीं पुस्तकां वाचून नाका जाल्ल्यो खबरो उलोवन गजाली करून तुवें दिल्लो मोलादीक वेळ वगडायता हांवें वेळाचो बरो फायदो काडूंक आनी तो वगडायना जावंक म्हाका तुजो आदार दी हो तुवें दिल्लो वेळ पेल्याच्या सेवेक घालूंक तुका आनीक लागीं सरूंक तूं म्हाका शिकय सोम्या काकुळटामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे चवथें स्तेसांव जेजू आपल्या आवयक भेटता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली सोडयलाय सगळो संवसार आवय बापाय जायते फावटी आपल्या भुरग्यांचो फावो तो मोग करिनात भुरग्यांची जतन बऱ्यान करूंक जायते फावटी विचारतात तशेंच भुरगीं आपल्या वडिलांक मान दिनात तांकां तांच्या उतर प्रायेर कश्टितात सतयतात आनी अपमानाचीं उतरां सयत उलयतात मोगाळ जेजू वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक फावो तो मोग दिवचो आनी बऱ्यान तांची जतन करची ती तांचो कायदो म्हूण तांणी समजाशें कर तशेंच वडिलांक मनान लेखून भुरग्यांच्या मोतींत उजवाड लाभय सोम्या काकुळटामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे पांचवें स्तेसांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वोवंक आदार दिता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली सोडयलाय सगळो संवसार मोगाळा जेजू सिरेनाचो सिमांव वाटसुरी जावन नासलो जाल्यारय ताणें तुका आदार दिलो मोगाळ जेजू म्हाकाय साबार फावटी वाटसुरे मेळटात पूण तांकां आदार दिवंक साबार फावटी हांव फाटीं सरलां साबार कश्टांत आसले दुर्बळे म्हजे सांगाती अशिकपी निराधारी म्हजे तावन गरज आपणायसय आसल्यांक आदार लाभोंक ना थोडे फावटी तांकां पळोवंकूच नासल्या परी हांव जियेलां मोगाळ जेजू तुज्या मोगान हांवें चड वाडोवंक तूं म्हाका शिक्षीत कर सोम्या काकुळटामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे सवें स्तेसांव वेरेनिका जेजूचें मुखामळ पुसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया
वेरेनिकान ही मोगाळ करणी करच्या आदीं तिच्यो करण्यो मोगाच्यो जावन आसूंक जाय. तिणें आपल्या जिवितांत हेरांक आदार दिला आसतलो म्हणली ही तिची करणी रुजू करता. जायते फावटी हांवें हेरांक आदार दिवच्या बदलाक तांचें दूख वाडयलां. म्हज्या ह्या जिबे वरवीं हेरांक घात केला. एकामेकां मदें फूट हाडल्या, तांचो अपमान केला. मोगाळा जेजू, चड आयकूंक आनी थोडेंच उलोवंक आनी तें चिंतून उलोवंक तूं म्हाका शिकय. म्हज्या उतरांनी पेल्याक दुखोवच्या बदलाक म्हजीं उतरां ताका आदाराचीं, ताजें दूख उणें करचीं जावं दीत. म्हजें उलोवणें मनसुगायेचें जावंक तूं म्हजी मोत उजवाडाय. सोम्या काकुळट आमची कर. काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. खंयचे घाय म्हज्या काळजांत. खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें दिसांव जेजू दुसऱ्या फावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा मळवी, सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, जेन्ना तूं पडलोय शिपाय धांवून येवन तुका कोटोमोटी मारतात, तुका उठोवंक बोळ करतात, कित्याक आपलें काम बेगीन संपवन तांकां जेवणाक वचूंक जाय आसलें. मुगाळे जेजू, थोडे फावटी म्हाका जेवणाची आशा आसा. म्हाका बऱ्यो रुचीच्यो वस्तू जाता तितलें चड खावचें दिसतात. हांव तुजो इश्ट आनी पाटलावदार जावन आसता. म्हजें खाण आनी पिवान हांवें मितीन सेवंक तूं म्हाका आदार दी. हांवें खाणा जेवणा कुशीन चिंतून बसनासता सुटसुटायेन उठोवन म्हजो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करीशें म्हाका तूं शिक्षीत कर. सोम्या काकुळट आमची कर. काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. खंयचे घाय म्हज्या काळजांत. खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बापा मुजोत्मो तुझ्या हातां ओपून दिता. बापा तुझ्या उजव्या जागो घेव राखोण आसा. बापा मुजोत्मो तुझ्या हातां ओपून दिता. बापा तुझ्या उजव्या जागो घेव राखोण आसा. आठवें दिसांव जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक जेजू बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा मळवी, सोडयलाय सगळो संवसार. दयाळा जेजू, म्हाका भोव चड आजार भोगता, कित्याक तुज्या इतल्या कश्टां वेळार तुवें बुजावण घेतय आसली. ताच्या बदलाक
तूंच हेरांक बुजयताय. तूं सदांच हेरांचे हुस्केन भरलोलो. साहित्यपोटी हांव म्हजेंच चिंतां, कश्ट समस्यो नियाळटां. हांव म्हजेच विशीं उलयतां, व्हडपण सांगतां. हांव आपस्वार्थी कसो जियेतां. म्हजेंच म्हाका चड जालां, ताचें कित्याक पळयचय, असलें चिंतप सयत म्हजे थंय आयलां. मोगाळा जेजू, म्हाका म्हज्या भावंडां विशीं हांवें चिंतूंक, तांकां बुजवण्याचें उतर हांवें दिवंक आनी त्याच परी म्हज्या भावंडां विशीं बरें हांवें उलोवंक तूं म्हाका शिकय सोम्या. सोम्या काकूळट आमची कर. काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत. खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9 तेसांव जेजू तिसरे फावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. म्हज्या आकांताच्या आनी अडचणेच्या वेळार हांवें तुका उलो मारला. हांवें मागिल्ली गरज म्हाका मेळनासल्या वेळार ती मेळ्ळ्यारी हांवें मागिल्ल्या तक्षण मेळनासल्या खातीर तुजेर म्हजो विश्वास हांवें उणो केला आनी मंत्रवादी सरशीं धांवलां. ताणें सांगिल्लें तें केलां अशें हांवें बोंब्या पुजा आदारन म्हज्या बऱ्या देवा तुका हांवें अपमान केलो. हांव पडलों सोम्या. पदकाच्या वजना पंदा हांव चिरडालो. म्हज्या पदकांच्या बरान पडुल्लो तूं उठलोय सोम्या आनी म्हज्या ह्या पदकाच्या बऱ्या पंदा पडलेल्या म्हाका उठोवंक तूं आदार दी. हांवें सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुका मात्र एक आसमानान आराधन करूंक म्हाका घटाय आनी बळ दी. सोम्या काकूळट आमची कर. काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत. खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10 तेसांव जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. दयाळा जेजू, साहित्यपोटी ह्या आधुनीक काळार वायट मॅगझिनां, वायट पुस्तकां, वायट पिंतुरां पळयता वा पळोवची ताळणी आमकां आयल्या आनी थंयसर त्यो विणग्यो कुडी पळोवन नियाळन कुडीक दादोसकाय भोगल्या. दादल्याच्यो आनी स्त्रियांच्यो सुंदर कुडी तुवें रचलेल्यो आनी त्यो बऱ्योच जावन आसात, पूण हांवें केन्नाय त्यो वायट नदरेन देखल्यात. मोगाळा जेजू, जेन्ना हांव एक सुंदर दादल्याक वा सोबीत स्त्रियेक देखतां तेन्ना ह्या रचनेंत हांवें तुजो हात पळोवंक आनी त्या पासून हांवें तुका दिन वचोंक तूं म्हाका शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत. खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11 तेसांव जेजू खुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू, फरिजेवांनी तुका खुर्सार किळयलो कित्याक तांच्या वडपणाक दूख भोगली. तांच्या वडपणाक तूं आड गेलोय. तुवें तांच्यो चुकी उक्त्यो दाखोवन दिल्योय. तांचें वायट बहिरण केलें हें तांच्यान सोसूंक जालें ना. ते सदांच आपुणूच सारकें म्हणून लेखून आसले. हें तांचें चिंतप सारकें न्हय म्हणून तुवें दाखोवन दिलें. जायते फावटी
हांव बुदवंत म्हणून हांव लेखतां. कोणीय कितेंय सांगल्यार म्हजें सूख दाखोवन दिल्यार म्हाका तें जायना. म्हाका सगळ्यांनी शाबासकी दिली, म्हजेंच सारकें, सगळ्यांनी म्हजेंच आयका जाय, हांवच व्हरतो समजणी आसलो असल्या वडपणा वरवीं हांव म्हाकाच लुकसाण करतां आनी हेरां भावंडांकी वायट करतां. सोम्या, तूं म्हाका ल्हानवीक काळजां मोनाचो कर. सोम्या, काकुळट आमची कर. काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. त्या तुज्या निमाण्या कश्टाच्या वेळार मोगाळा जेजू, तुवें बक्षिलें मात्र न्हय आसता, बापा लागीं तांकां बक्षी म्हणून मागलें. अशें बापान दिल्लें काम बऱ्यान सोंपोवन प्राण अर्पिलोय. मोगाळा जेजू, म्हाकाय म्हज्या जिवितांत दुस्मान आसात. कितल्याशा जाणांनी तांच्या करण्यांनी आनी उलोवण्यांनी म्हाका दूख दिलां. असल्या व्यक्तींक बगसूंक म्हाका मस्त कश्ट जातात. ताका वा तिका बगसूंक म्हज्यान साध्य आसना म्हणून सयत हांवें चिंतलां. म्हज्या भावंडांक बगसूंचें म्हळ्यार म्हाकाच पेल्याच्या सेवेक हांवें लागचें म्हणलें हांव विसरलां. मोगाळा जेजू, जीं म्हाका दूख दितात, जीं म्हाका पयस दवरतात, तांचे थंय म्हज्या काळजांत मोग घाल. असल्या व्यक्तीं खातीर मागोंक तूं म्हाका शिकय. म्हजें पात्राचें काळीज काडून मासाचें काळीज दवर. सोम्या. सोम्या, काकुळट आमची कर. काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. खुर्सातावन कितें दवयलें? केवल एक विणगी कूड. ती आपल्या आवयच्या उस्क्यार दवरली. कितें भोगलें ना त्या आवयक? सर्गा संवसाराचो रचणार देवाचो पूत ह्याच तेतेर? धन्या, जेन्ना तूं संवसारार आयिल्लोय तेन्ना आंग दामच्याक वस्तूर तुजेंच म्हणलें बिडार, धन दौलत, मान वडपण हें कितेंच तुजे लागीं नासलें. तशेंच तूं मरच्या स्थितेरी तुजे लागीं कितेंय ना. मोगाळा जेजू, पयशांचेर, धन दौलतेचेर म्हजें मन व्हरूंक म्हाका सोडिनाका. म्हजें मन आळसायेक, बाडायेक आनी संवसारी वस्तूंक बुलानाशें म्हाका सांबाळन धर. म्हज्या संगी आसलें दान दुर्बळ्यांक दिवंक म्हाका उदार मोन दी. सोम्या. सोम्या, काकुळट आमची कर. काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड सेपुल्क्रांत दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सा भरली, सोडयलाय सगळो संवसार. जेन्ना तूं देवाचे रास परगडतलोय तेन्ना कितलो लोक तुजे भोंवतणी आसतलो. जेन्ना तुवें
हजारांनी हजार लोकांची भूक थांबयली तेन्ना तो लोक तुका राय करूंक सोदतलो. आतां ते सगळे खंय आसात? तुजे मोगाचे शिस्त बियान ह्या वेळार खंय लिपल्यात? तांकां आड उलोवंक म्हाका कसलोच अधिकार ना, कित्याक हांवें कितले फावटी तुका अविश्वासी जाला. तुका तुजे पवित्र सभेक म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या वडिलांक हांवें संपूर्ण मोगान आनी विश्वासपणान रावलां गे. मोगाळा जेजू, हांवें तुजें आनी हेरांतय सदांच विश्वासी जावन आनी मोगान चलोवंक म्हाका तुजो आदार दी. म्हजेर विश्वासतल्यांचेर हांवें केदींकच घातकी जावंक म्हाका निर्मी नाका. सोम्या काकुळट आमची कर. काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत. खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बाप्पा तुझी खुशी जाव. बाप्पा तुझी खुशी जाव. बाप्पा तुझी खुशी जाव. बाप्पा तुझी खुशी जाव. मुझी नाही बाप्पा, मुझी नाही बाप्पा, तुझी खुशी सदा जाओ. मुझी नाही बाप्पा, मुझी नाही बाप्पा, तुझी खुशी सदा जाओ. मोरनाचे ते फार्मा तुजेर वाजता असताना तांब्याक बांधून सोम्या जेरबान माता असताना कुर्ती बेसा जाऊ आंगते शीर शिरताना बापा खुशे खाजा दुखती सोस्त असताना बापा तुझी खुशी जा. बापा तुझी खुशी जा. बापा तुझी खुशी जा. बापा तुझी खुशी जा. मुझी नाही बापा, मुझी नाही बापा, तुझी खुशी सदा जा. शेवटाचे मागणे. मोगाळा जेजू, एकच वायट ह्या समाजांत आसा आनी तें जावन आसा पातक. आमच्या पथकाक लागून तूं कश्टलोय, व्हडलोय आनी आत्मानाचें कुर्सा मोड मेलोय. म्हज्या पथकाचेर नियाळ करतना म्हज्या पथकांची खरी दूख तूं म्हाका दी. पथकाक लागून जें वायट येता तें नियाळोवंक म्हाका आदार दी. आनी हें पातक म्हाका तुजे तावन कशें पयस करता, म्हजीं पातकां कशीं तुका कुर्सार खिळयतात, तुजी दूख कशी वाडयतात, तुवें उबारले पवित्र सभेक कशें मार दितात, हाचेर नियाळ करूंक म्हाका तूं आदार दी. आनी हांवें म्हजें पातक सोडून सदांच तुज्या मोगान जियोंक तूंच म्हाका शिकय येसुम्या. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासून. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. न मान मोरये, कुरपेन भरलेले, सोमी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां
आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वतां आमेन.